पोरसकडे सकाळी माल येरादारी ट्रक घरात घुसलो. कोणाक काय जावना. नमस्कार. पोरसकडे पेडणे हांगा नॅशनल हायवे 66 सकाळी एक्सिडंट जाल्या. उजवाडाक सुमार ही एक्सिडंट जाल्या आणि जो नाटकर्णी हांचं जो घर आसा त्या घराचेर मारल्या आणि घराचेर डॅमेज जाला आणि ट्रक ड्रायव्हर जो आशिल्लो प्रवीण गायकवाड 35 वर्सांचो गुजरात हांगातलो जो एका इंजुरी जाल्ली आणि ताका हॉस्पिटलान व्हरत आसतना उपचाराच्या ट्रिटमेंटीच्या टायमार ताका मरण आयल्या आणि फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते पेडणे पोलीस करीत आसात. एकंदर एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा. तो सेल्फ कंट्रोल गेल्या कारणान हो एक्सिडंट जाल्या म्हण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. एकंदर नॅशनल हायवे 66 हांगा एक्सिडंटाचो जे प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा आणि आयज सकाळी ही एक्सिडंट घडल्या आणि ह्या एक्सिडंटान जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका इंजुरी जाली आणि ताका हॉस्पिटला व्हरान ट्रिटमेंट करीत आसतना ताका मरण आयल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.